काल बीजेपीन म्हादय डिस्कस कित्याक केलें ना हो प्रश्न विचारा मरे तुमी तांकां. पुतळो डिस्कस जाता काय म्हादय डिस्कस जावंक जाय आसली. पुतळ्याचो डिमांड कायम उरतलोच. आनी नाव द फियर इज ऑफ दीस merger into Maharashtra was then. If Madhai gets diverted, we will have to merge into Karnataka. That is the biggest fear. That they should discuss. ही आता आमच्या अध्यक्षांनी सांगला ही लढाई असतली ऑफ कन्व्हिन्सिंग एवरी पर्सन and every MLA to come on board for this demand. It will not happen overnight, we know it also, no? But out of the 3 demands, 2 demands have met. एक तो ऑस्पिस मानचो, दुसरो पॉलिटिकल ओपिनियनची हिस्ट्री स्कूल करिक्युलम हिस्ट्री बुकान वचपाचो. थर्ड डिमांड आसा हीच आमची जैत. तेजेर तो कित्याक उलयना पार्सेकार सांगते ताणें आतां. फकत तूं ग्रासाचे माडाचो ग्रास सगळे सत्यानाश करून गेलाय बरें म्हणून बरें. तेजेच पार्टयेची मेजॉरिटीची हेड आर चेंजिंग हिज डिसिजन बिकॉज दे वर आउट टू सी दोज डिसिजन वर आउट टू सेल अँड रुइन दी फॅब्रिक ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. जॅक सिकेराच्या पुतळ्याच्या प्रकरणात मायकल लोबोने आपली भूमिका ट्विटरावेल्यान स्पष्ट केली. गोवा फॉरवर्ड आणि बीजेपीच्या वादात आपानय तोंड घाले. आजकाल पुतळ्याचो डिमांड वाडत आसा. पुतळ्या खातीर राजकारण जायत आसा. कोळशाचो जो मुद्दो आसा लोक वाजेल्यात. रिव्हर नॅशनलायजेशन मुद्दो आसा ताजेर लोकांक भंय पडला. त्या मुद्द्या कडसून लोकांची नदर लोकांची दृश्टी पयस व्हरपा खातीर हें षडयंत्र हें सरकार करता आनी खंयच्या खंयच्या मनशांक फुडें धुकलता. आतां कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी पेपराचेर वाचता आसतले टीव्हीचेर पळयता आसतले सेक्स रॅकेट बस्टेड म्हण येता. त्या बाबतींत थंयचो आमदार कितें करता. फाटीं प्रुडंट मिडियान एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटीव स्टोरी केल्ली आनी तातूंत ताणें दाखयल्लें की एका टुरिस्ट डेस्टिनेशनान म्हणजे कलंगूटान एक बोर्ड आसा ताजेर जे पार्किंग फीज दाखयता ताजे बदली डबल टिबल पयशे घेतात आनी ताजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. हाजेर हो आमदार कांय उलोवंक ना. म्हादय उदकाचें जें राजकारण सद्या चल्लां तातूंत आमदार आनी सरकार कितलो सिरियस आसा हें कालच्या एका साद्या घटनेचेर कळटा. 40 आमदारांक एक अवेरनस करपाक म्हादयच्या बाबतींत थंय प्रोग्राम आशिल्लो आनी त्या प्रोग्रामाक फक्त 6 आमदार आनी उरिल्ले 34 जण खंयच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.